पेडण्या वाठारात सरकाराच्यो महिला खातीर आशिल्ल्या सगळ्या येवजण्यांचो लाव आपूण स्वता तांकां मेळोवन दितलो। कोरगांवां जाल्ल्या महिला लघु उद्योग कार्यावळी वेळार पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर उलयतालो। आयज सगळे आमच्या सरपंच, डेप्युटी सरपंच तशेंच मेंबर तशेंच महिला सगळी कोरगांवची खूब वर्सां पयलीं हांवें हिंकां सपोर्ट करपाक कोरगांवान स्टार्ट केल्लो आनी कोरगांवान हे तांकां शॉप दिल्लें। त्या टायमार तांकां सगळ्यांक ह्या शॉपा वयरसूनच तांकां एक सपोर्ट जावन आहलो। आयज आमकां तेन्ना 10 जाण जाल्यार आतां आमच्या वांगडा 100 जाण अशे 1000 जाण आतां BJP वांगडा सगळीच महिला आतां सद्या आहा। कित्याक आयज ह्या शॉपाचेर आमी इनॉग्रेशन केल्लें आहा, ओपनिंग कितें चवथीचे प्रॉडक्ट जे तेंच्यांनी घरा कितें होम मेड आहात ते प्रॉडक्ट तेंच्यांनी चवथीचे हांगासर विक्री जावचे तेंचे म्हणून आयज हांगासर तेंचे ओपनिंग केल्लें आसा। आनी असोच म्हाजो सपोर्ट तेंकां आसतलो। तेंकां खुबश्यो स्किमी आतां आहात गव्हर्मेंटा थ्रू, त्यो सगळ्यो स्किमी तांकां लाभ करून दितलो। तशेंच आमचो सरपंचाकूय ऑलरेडी सांगलेलें आहा महिलांक खंयसरूच कमी पडोंक दिवचो ना कोरगांवान न्हू तशेंच आख्ख्या पेडण्यान सगळ्या महिलांक म्हाजो सपोर्ट आसतलो आनी तेंच्यांनी फुडें सरचें कसलें तांकां अशें खंयसर तांकां जाय जाल्यार शॉपाय आमी एवेलेबल करून हांव दितलो तांकां। आनी असोच तेंच्यांनी जो कोरगांवान तेंच्यांनी केला तसोच म्हाका दिसता आनी पेडण्यानूय म्हाका करून घेतलो हांव। पेडण्यान धारगळे अशे गांवांनी म्हाजो एक महिलांक लागून जाता तितलो सपोर्टींग आनी तांकां हो सपोर्ट तांकां गव्हर्मेंटा थ्रू आनी म्हाज्या थ्रूय तांकां आसतलो आनी हांव तेंच्या वांगडा सदांच आसतलो। आनी तेंच्यांनी तेंचे कितें आहा जाल्यार आमच्या कडेन येवचे, कितें प्रॉब्लम्स आहा जाल्यार आनी ते प्रॉब्लम आमी तेंचे सॉल्व करून दितले। सरांनी अशें करून दाखयला, एक आमकां धाकटुले अशें शॉप कशें दिल्लें तेणी आख्खी बिल्डींग घालून दिल्ली आसा आनी सगळें हे तेणी आपल्या हेतूरसून केल्लें आसा। कलरिंग, पेंटिंग जावं, लायट फिटींग जावं, सगळें आमी आमचे चारांनी सुद्दां मोडूंक ना। आनी जे आर्थीक डेली आमी 10 जाणां बसतात पळय तांकां हे बिझनेसाक कितें तरी दिया अशें म्हणून आमकां तेंच्यांनी हेल्प केल्ली आसा। सरकारान ही एक बरी योजना महिलांक दिल्लेली आसा, तेचो उपयोग आमी सगळ्यांनी करून घेवचो अशें हांव मागता। आनी तेंचे परत जे चवथीचे जे तेंच्यांनी वस्तू मांडलेली आसा तेंची बऱ्याच विक्री जावची आनी तांकां एक सपोर्ट मेळचो लोकां कडल्यान तशेंच सरकारा कडल्यान अशें हांव मागता। आज आमचे खंय तरी एक महिला मंडळाचो एक प्रोग्राम खंय तरी सपोर्ट भाईचोच आसा आमच्या पेडण्यान, तेजे खंय तरी तांकां कितें तरी हेल्प जाय जाल्यार आमचे महिला मंडळान भाईच करता। खंय तरी कितें एक शिवण क्लास तशेंच आमचे हांगासर खाद्य पदार्थ हे खंय तरी ताका एक कितें वस्तू ना जाल्यार भाई एक हेल्प करता।